मुरगांव पालिकेच्या कचरो प्रकल्पांत चिखले पंचायत वाठारांतलो कचरो उडोवपाक मुरगांव सड्यावेल्या लोकांनी विरोध केला। चिखलेच न्ही जाल्यार ह्यान मुखार खंयच्याच पंचायतीचो कचरो मुरगांव नगरपालिकेच्या प्रकल्पांत घेवचे ना। इतली वर्सां आमी घाण सोंसली, आतां आनीक नाका अशें नगरसेवक उलयतात। नगर उदरगत खात्याचो मंत्री मिलिंद नायकाच्या प्रयत्नान आनी घन कचरा वेवस्थापन खात्याचो मंत्री मायकल लोबोच्या सहकार्यान इतली वर्सां पळून नाशिल्लो मुरगांव पालिकेच्या कचऱ्याची विलेवाट लावपाक येस आयला। आतां हेर पंचायतीचो कचरो हांगासर उडोवन मुरगांवच्या लोकांक परतून त्रासान घालचे न्ही अशेंय लोक म्हणटात। आमच्या मायकल लोबो आणि चीफ मिनिस्टरच्या वतीन हांगासर गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट घातलो आणि लिगसी वेस्ट जी आसली इतल्या वर्साची 30-40 वर्साची डंप जालेली ती क्लियर केली। तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर प्ले ग्राउंड हो हांगासर जो प्ले ग्राउंड कसो जागो खाली जाल्लो पळय तो केदो व्हडलो हीप आसलेलो ढगाक टच करतालो। आयज हांगासर कांयच ना म्हणून आमी हॅपी आसले। पण जेन्ना आयज सकाळी आमच्या कावन्सिलरांनी सड्यावयल्या कावन्सिलरांनी पळयले जाल्यार चिखले पंचायतीची गार्बेज येता 2 ट्रक येयल्ले टिप्पर भरून तांकां तेंच्यांनी आडायले आणि तांकां तेंच्यांनी शिटकावणी दिली। आमी आत्ताच्या आतां तुमकां पुलीस कस्टडीन दिता आनी पुलीस कंप्लेंट करता। ते अक्षरशः पांयां पडले तेंच्या की आमकां सोडात, आमची मिस्टेक काय ना, एक वॉर्निंग दिवन आमी गाडी सोडलेली आसा। परत जर हांगासर गाडी येत जाल्यार ते गाडी अटॅच जातले, आमी पुलीस कंप्लेंट करतले आणि कोणाकच हांगा थारो दिवचे ना। जेन्ना आमच्या मिलिंद नायकान येदो व्हडलो फुडारो घेवन हांगासर आमच्या सगळ्या लोकांक मुरगांवच्या जनतेक हे आमच्या कचऱ्यांसून मुक्त केले, ह्या वासांसून ह्या घाणींसून मुक्त केले जाल्यार परत आमी घेवचे ना। आणि आमी एक कावन्सिलर लोकांचे प्रतिनिधी असल्या कारणान आमकां आयकचेच पडटा कित्याक सबंद लोक आयज जिवार उठलेला। तेन्ना हांव मागणी करता सीएमा कडेन आनी सगळ्यां कडेन हेतून लक्ष घालचो आणि हांगासर ते खंयचीच भायली ज्युरिडिक्शनाची आमकां गार्बेज हाडची न्हय। जेन्ना आमचो MLA UD मिनिस्ट्री मेळ्ळी आनी त्याच्या उपरांत त्यांनी खूब इनिशिएटीव घेवन कितें ट्रीटमेंट प्लांट हे करून हाडून घालून हांगासर एकदां कचरो तो क्लियर केल्लो आनी आमकां आतां 4-5 दीस अशें कळोन येयलें की बाबा खंयच्यान तरी वास येता। जेन्ना आमी इन्स्पेक्शन करपाक येयले हांगासर जाल्यार गार्बेज उबारता तेन्ना वास येना आनी थंय प्लांटारूय वास येना जाल्यार येता खंयच्यान। मागीर आमकां अशें कळ्ळें की चिखलेच्यान खंयच्यान तरी गाडयो येता, चिखलेच्यान गाडयो चिखले पंचायतीच्या गाडयो येता आनी हांगासर डंप येता आनी ते वेट वेस्ट हाडटा, ताका लागून खूब वास येवपाक लागलो आनी ते आयज आमी पळत धरून आसले ते आमी आयज धरले तांकां। हांव इतलें सांगूंक सोदतां की जर तेंचो कचरो ह्या तेंच्या कॉन्स्टिट्युशन ह्या करपाचो तेंच्या मिनिस्ट्रीयन इनिशिएटीव घेवन थंयसर तेंच्यांनी कितें तरी करपाचें आनी तेंचो ना विलेवाट लावपाचो, दुसऱ्याच्या कॉन्स्टिट्युशन हाडून घालपाचो न्हू आनी हे आमी हेचे फुडें हे सोंसून घेवपाचें ना। आमी इतली वर्सां वास सोंसलो काडलो आनी आमी आमच्या MLAक सांगलें की आमकां घाण जाता, भुरग्यांक रोगराई जाता, पिळे हे जाता, तेन्ना हो काड म्हणून म्हणजे आमच्या साहेबान आमदारान आमच्या मिलिंद नायकान प्लान घालून तो आतां हे करपाचो आसलो। पूण आतां आमी अशें आयकोन जाणा की चिखलेचो कचरो जो हांगा हाडून उडयता पळय न्हू तेंच्या भायर गांवांत थंय घालूं येता न्हू, फाल्यां वेर्णाचे हाडटले, फाल्यां म्हशी मरतल्यो, गोरवां मरतलीं, त्यांक हाडून उडयतले। हो वास आमी सोदपाचो। सद्या वास करून डेंगू जाला प्रसिद्ध पेपरार तुमी वाचता आनी ही जर फाल्यां जर आमच्या वाड्यार जर घाण लोकांक भुरग्या बाळांक जर डेंगू जायत जाल्यार आमी कितें करपाचें, कशें रावपाचें? जेन्ना रातची घाण येता तुमी हांगा येवन पळोवंक जाय, आमदार मिनिस्टर कोण आहा तेंच्यांक पळोवंक जाय खरेंच तो घाणीन लोकांक त्रास जाता म्हणून। हांव इतलीच मागणी करता की तेंचो जो कचरो आहा तेंच्या MLAन खंय जागा घेवन प्लॅन बांदून तो थंय हे करपाचो, इतलें। 4 दीस जाले आमकां वास येता, हो कचरो हाडून उडयतात हांगासर। आमी इतली वर्सां खूब त्रास काडल्या, कुत्रे जनावरां बी वयर येतात, पोटले हाडून दारांनी उडयता। आमचें घर लागींच आसा, आमकां कितलो त्रास जाता ह्या कचऱ्याक लागून जाणा। 3-4 वेळा तरी कितले फावटी सांगलें ना आमच्या मिनिस्टरान आमकां लागून खूब काळजी घेतल्या आनी खूब त्रास घेतल्या। तेन्ना मिनिस्टरान आमच्या सगळो प्लांट थंय बांदलेलो, सगळें निवारण केलां, सगळे जाग्यार उडयल्ले। आतां हे परत हाडून उडोवपाक लागली आनी आतां तर परत ते हाडून उडयत हेची एक्चुअली आमी घेतली। मिलिंद नायक हेणी हे आमकां उतर दिला ह्या लोकांक, सगळ्या वाड्यावयल्या लोकांक, ह्या मुरगांव तालुक्याच्या लोकांक की हे सगळो कचरो साफ करता म्हणून। तर हे 2 दीस जाले ते कचरो हाली परतून उडयता। तर म्हाजें एकूच सांगणें की तेंच्यान हो कचरो उडोवपाचो न्हू, हांगा बंद करपाचो आनी जो कोण तेंचो मिनिस्टर आहा किंवा MLA आहा तेंच्यांनी आपल्या कॉन्स्टिट्युएंट हो कचरो घालपाचो।